मयेचो प्रश्न सरकारान 26 जानेर मेरेन सोडोवचो नाजाल्यार 28 जानेरासावन विधानसभा अधिवेशन चलतना उपासाक बसपाची शिटकावणी मये भूविमोचन नागरीक समितीन दिल्या। इव्हॅक्युई प्रॉपर्टींतले मयेकारांक मालकी हक्क दिवपाचेर आयतारा समितीची मया बसका जाली। उपसभापती अनंत शेट, स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमली, प्रभाकर सिनारी आनी कायदो सल्लागार अजित सिंग राणे बसकेंत उलयले। मयेचो प्रश्न टप्प्याटप्प्यान सोडयता म्हूण सांगून मुख्यमंत्री मयेकाराच्या कानात घालता अशी टिका राणेन केली। आम्ही एकूच विनंती करता 26 जानेवारी पयलीं सरकारान ऑर्डिनन्स काडचे आणि जो आम्ही मसुदा सरकाराक करून दिलो आसा त्याच्या आधारे सरकारान कायदो करचो आणि मयेकाराची मुक्ती करची। नातर येणारे विधानसभेत आम्ही सगळे मयेकार पणजे येऊन उपोषणाक बसतले आणि हे उपोषण असे असतले आजपर्यंत खंयच्याच गोंयकारांनी करूं ना अशें उपोषण असतले। मय मुक्त जावपाक 10 मिनटां सुद्दां लागना। टप्प्याटप्प्यांनी म्हणजे कितें म्हणजे मयेकार आता गेल्या टप्प्याटप्प्यांनी 50 वर्सां फसवल्या आणि ह्या फसवणुके बाबतीत पर्रीकरांचो सुद्दां सहभाग आसा। पर्रीकरान फाटल्या गव्हर्नमेंटाच्या मार्फत जे कितें जे कोणी जे बिल तयार केले पळय त्यांच्या मदतीन टप्प्याटप्प्यान आमकां फसयल्ले आसा। आणि हा म्हणता खूप वरची मिनिस्टर रावता पहिले ते घर सुद्धा एव्हॅक्यू प्रॉपर्टी आशिल्ली, ते सुद्धा एव्हॅक्यू प्रॉपर्टी आशिल्ली कशी सुटलेली। जे तुमच्या सगळ्यांचे म्हणणे आसा ते सरकार पुढे मांडून त्याविषयी चर्चा घडोवन हाडपाक आमी निश्चित सगळ्यांनी पुढाकार घेतले अशेंच ह्या ठिकाणी आश्वासन दिता। वास्को पिशे डोंगरेच्या एका घराक आयतारा रातीं उजो लागलो। उजो लागपाचें कारण स्पश्ट जावंक ना, मात घरांतल्यान मोठो स्फोटाचो आवाज आयलो। वास्को, जुवारी, MPT आनी CSFच्यो फायर ब्रिगेडी थळार पावल्यो। ह्या वाठारांतलीं घरां एकामेकाक सामकी तिकून आसात, ताका लागून उजो पालोवपी दळान ताकतिकेन उजो आटापाडलो। उज्याक लागून रोख रकमे सयत भांगरा, वस्ती आनी हेर सामान मेळून सुमार लाखभराचें लुकसाण जालां। सिलिंडराच्या स्फोटान उजो लागलो म्हूण दुबाव उक्तायतात। तो कशें लागला तो कांय खबर ना। हांव गाड्यार आसलें न्हू आनी ते सकयल बसलेली सून त्या वयर सामान बी आसलें आमचें सामान आसलें आनी पेटीएन टर्कान ते नकले सुन्याचे 2 सुन्याचे कानातले 2 मुदे आसले आनी 30,000 रुपया आसले। ते आतां ते कोणाक म्हाका दिवंक जाय आसले, म्हाका भयणीन धाडलेले ते ताका लग्नाक दिल्ले म्हणून ते दवरलेले आनी ट्रंक आसले ते पेटी एका लॉक ना म्हणून थंय वयर दवरलेले। सिलिंडरूय पडलेले आसा ते सिलिंडर म्हटल्यार ते गाड्यार हांव धाकले दवरताले न्ही, ते एक भरलेले आसले एक खाली आसले, ते आतां बॅटरी घेतला हांवें म्हणून ते दवरलेले काडून। ते आतां अशें कळ्ळां की एक सिलिंडर फुटलेलो आहा वयर। हय तर तो ब्लास्ट जाला काय कितें? ते आतां जालेच आसतलें न्ही। 21-20 आमकां कॉल येयला तेन्ना आमी इमिजिएटली टर्न आउट केला। टर्न आउट करून गाडी स्पॉटार पावले तेन्ना फर्स्ट तेंच्यांनी भायल्याच्यान फायर फायटींग केला, भायर पोस्ट सोडून। मागीर तो कितें उजो व्हडलो आसा म्हणून मागीर इमिजिएटली बाकीचे फायर ब्रिगेड जुवारी MPT आनी CSF कित्याक आमची एक गाडी ऑलरेडी दुसऱ्या कॉलाक एनगेज जाली। कॉज ऑफ फायर बिकॉज ऑफ डार्कनेस आतां आमी करेक्टली सांगपाक शकना। वी कांट टेल यू रायट नाव। नानोडेच्या शांतादुर्गा कांदोळकारीण देवस्थानान 3 म्हयने भितर लोकांक महाजनकीचो अधिकार दिवचो नाजाल्यार चळवळ करतले अशी शिटकावणी थियेचो आमदार किरण कांदोळकारान दिल्या। देवस्थानाच्या वाठारांत आयतारा लोकांची बसका जाली। देवस्थान समितीन आमदार कांदोळकाराचो भोवमान केलो। महाजनी अधिकार मेळना जाल्यार जबरदस्तीन घेतले अशी शिटकावणी देवस्थानाचो कार्यकारी अध्यक्ष मोदू कांदोळकारान दिली। सरकार पक्ष नसलेल्या कारणान आम्ही दोन गोष्टीची आमची मागणी करता या सरकाराकडे। ज्यांच्यानी आमचेर अन्याय केलो आसा, सरकारी यंत्रणेन जो आमचेर अन्याय केलो आसा, आमच्या कांदोळकर गांवांचेर फाटली कितलीशींच वर्सां अन्याय केल्लो आसा, ह्या मामलेदार शेटकर हाका पयलो सरकारान सस्पेंड करचो। तशेंच दुसरी माझी मागणी आसा, आम्ही सगळे कांदोळकर आनी मामारी बंधू हांचे एक निवेदन आम्ही कलेक्टर तसेच मुख्यमंत्री हांकां भेटयतले आनी आमकां महाजन करचे अशें म्हणून रिक्वेस्ट करतली आनी ही तांच्यांनी 3 म्हयन्या भितर जर ना दिली जाल्यार फुडली चळवळ आमी चालूच उरतली। आता हे जे कोण चालवतात ह्यांना आम्हाला एकच शिटकावणी द्यायची आहे, शांतते मार्गाने जर तुम्ही नाही कराल तर जबरदस्ती आम्ही देऊन ताब्यात ठेवू। घेऊ एक व्यावसायिक विसव।